कुंकळ्ळेच्या गावात प्रदूषण हिस्पा भायर वाडला। फाटली 20 वर्सां जाली कुंकळकारांक प्रदूषणाक तोंड दिवचें पडटा। आमचो उद्देगाक विरोध ना, पूण प्रदूषण नियंत्रणात हाडपा खातीर ज्यो गजाली करपाक जाय ताचे कडेन आडनदर जाल्ली आसा। तेन्नाच सरकारान हो विशय गांभीर्यान घेवन आमकां प्रदूषण मुक्त करचें म्हणून कुंकळकारांनी मागणी केल्या। सांगलें की आमगे शाबुदाद आनी आमगे हे सदांच कुंकळ्ळे क्रांतिकारी कुंकळकार म्हणून आमकां सदांच वळखले जाता। पूण आज पळयलें जाल्यार आमी क्रांतिकारी कुंकळकार फक्त पेपरार दिसता, कित्याक आज जो आमचेर अन्याय जाला आनी स्पेशली हो पोल्युशना लागून तूं जाणा आसतलो 20 वर्सां जालीं हें पोल्युशन आमकां अशी त्रास करता। आमी IDC इंडस्ट्रीचेर अगेन्स्ट ना, पूण तेणी जे बेजीक नॉर्म्स आसा पळय, जशें ETP प्लांट हे तेणी बसोवपा जाय। तशेंच तो डंप आतां कितले ते वर्सां जाले, मदींच सरकारान सांगलें 5 करोड सँक्शन जाल्ली म्हणून, पूण अजून पर्यंत कांय पत्तो ना। आनी त्याच खातीर आमी हो निषेध करपाचो ठरयला, पिसफूल प्रोटेक्शन करपाचें ठरयलां। आनी आमकां सरकारा कडेन मागणी आसा, आमकां इंडस्ट्री जाय, पूण बरी इंडस्ट्री जाय। आनी जे पोल्युशन हे कंट्रोल करपाची तुमी ते ETP प्लांट्स जावं आनी कितें आसा पळय ते तुमी एडवान्स टॅक्नॉलॉजी हाडून ते बसोवपा जाय। आनी हो जाते बेगीन हो डंप जो कितली 18 वर्सां जालीं हो डंप आसा तो काडून उडोवपा जाय। म्हाका सरकाराक दाखोवन दिवपा जाय की कुंकळ्ळी गांव खंय पावला, स्टेज खंय आसा। आज आमच्या गांवांत कॅन्सर पेशंट मेळटा, एनक्रोचमेंट चालू आसा, सरकार न्हिदला। हो फॅक्ट्स हांव मुखार दवरता आनी एकूच मागता की नेक्स्ट आमचे जे महानायक तुमी गौरव जे आमकां न्यू दिल्ली मेळटा आनी गोवा गव्हर्मेंट दिता, नेक्स्ट इयर पसून आमकां पोल्युशन मुक्त करचो। आनी एक सांगता, म्हज्या मनांतल्यान सांगता, आमचो लोकल MLA बाब युरिया लेमावन LOP 3 विधानसभांत हे प्रश्न मांडीत आसा, रेजूय करता आनीक सरकार ताका आश्वासनूय दिता। हांव म्हणटा आश्वासन जी दिता तुमी ती खरी करून दाखयाय।